पळय लायन म्हणजे आतां म्हाका दिसता मरे वायट दिसता ह्याच गोष्टीचें की आतां आमी थोड्या कॅन्डिडेटां कडेन उलयताले आनी हांगा जे लायनींग रावले आज परिस्थिती अशी हो रस्तोय सो तुमी ह्यो गाडयो कश्यो भुरगे हाल करता ते पळयला चली भुरगीं काणकोणच्यान पेडण्या पर्यंत बिचोले साके खंय म्हणजे असो खंयचोच एक जागो असो ना ज्या जाग्या वयल्यान हांगा भुरग्यांक आयिल्ली आसा 100 कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट पर्मनंटय न्ही 100 कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट कमीत कमी 4000 चली भुरगीं ओन्ली फ्रॉम द तुजो हो नर्सिंग सॅक्टरांतल्यान म्हणजे गोंयचे अनएम्प्लॉयमेंटाचो स्टेटस म्हाका दिसता आज आमकां कळटा हांव आनी श्रीकृष्ण बाबा आमी आम आदमी पार्टी तर्फे आमी तांकां वचून मेळूनय आयले डायरेक्टराक मेळूनय आयले आनी दे आर ऑल्सो सरप्रायज की इतले 100 कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्टांक इतलीं भुरगीं आयल्या म्हणून आनी हांगा आयल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की भुरग्यांक सांगलां की आतां रजिस्टर करचें पडटलें सो ही जी लायन तुमकां दिसता हांगच्यान ह्या सायडीन पर्यंत जी फाटल्यान पर्यंत दिसता दीज आर हू हॅव नॉट येट रजिस्टर्ड आनी त्या सायडीन जी लायन आसा ती रजिस्टर्ड म्हणजे तांणी थंय वचून रजिस्टर केल्या 5-6 पॅनल आतां केल्या तांणी तांचे इंटरव्यू घेवपाक आय थिंक द इंस्ट्रक्शन्स हॅड कम फ्रॉम हेल्थ मिनिस्टर टू द डायरेक्टर की ते वाडय म्हणून पण फिजिकली इट्स इम्पॉसिबल येस 4000 लोकांक 4000 भुरग्यांक आज ती इंटरव्यू घेवप आनी प्रश्न 4000 भुरग्यांचे इंटरव्यूचो ना प्रश्न हो आसा की हे इंस्ट्रक्शन्स क्लियर कट वचूंक जाय आशिल्ले ही इंस्ट्रक्शन्स क्लियर वचूंक जाय आशिल्ली की रजिस्ट्रेशन करचें पडटलें ऑनलायन दीस कुड हॅव बीन डन गव्हर्मेंट सांगता की स्वयंपूर्ण गोळा केला आमी सगळें ऑनलायन केलें जाल्यार ह्या भुरग्यांक ऑनलायन रजिस्ट्रेशन पयलीं कित्याक तर सांगूं ना ऑनलायन केल्लें जाल्यार एटलिस्ट ती बाबडी 7-8च्यान हांगा आयिल्ली आसा ऑफकोर्स ती जेवना आसलेल्या दीसभर ती हांगा वतान उरतली मातसो पावस पडल्यान थंड जाला पूण बाय दीस हे भुरग्यांक कित्याक करता अनएम्प्लॉयड यूथ आज सीएम सांगता कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट नाका आज सीएम सांगता की आमी कॉन्ट्रॅक्टार घेवचे न्ही म्हणून दीस इज वर्स दॅन डेली वेज लेबरर ही जी भुरगीं हांगा बाबडी रावल्या दीस इज वर्स दॅन डेली वेज लेबरर आज म्हाका दिसता असेंब्ली सेशनान आसा हांव मागतलो बाबा आमचे कॅप्टन बेन्झी वेगस आनी एमएलए क्रूज सिल्वा की हो विशय तांणी इमिजिएटली घेवचो म्हणून आनी हे जे आज हांगा विज्युअल्स आसा हे तांणी आज असेंब्लीन दाखोवचे आनी वीच वील शो वॉट इज द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन गोवा सरकार सांगता आमी इतले जनरेट केले हे केले म्हणून दीस इज ओपन आज जे हांगा जे दिसता ते पळयत जाल्यार आज ओपन जाला की वॉट इज द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन गोवा हांव सदांच सांगतालो आमी सेंटाक्रुजान भोंवता आसतना प्रत्येक घरान जेन्ना वताले आमी त्या दिसा मये गेल्ले श्रीकृष्णा बरोबर घरान वता तेन्ना एक भुरगो मिनिमम एक भुरगो अनएम्प्लॉयड आसता आनी प्रत्येक पेरंटाचो एकूच रिक्वेस्ट आसता जॉब मेळटलो काय म्हणून म्हणजे अशी परिस्थिती की मातशें जॉब पळय रे म्हणजे परिस्थिती अशी जाल्या पेरंट्सांची की जॉबा खातीर भीक मागपाची पाळी भारतीय जनता पार्टी आनी चीफ मिनिस्टर आनी आमच्या सरकारान हांगा हाडल्या आयज गोंयकारांचेर दीस इज एब्सोल्युटली रॉंग ह्या भुरग्यांचे इमिजिएटली म्हाका दिसता आय सीक इंटरव्हेन्शन ऑफ हेल्थ मिनिस्टर इमिजिएटली इन दीस ही इज इन द असेंब्ली ही मस्ट इंटरव्हीन एंड सॉर्ट दीस इश्यू की हाका ही जी आज इंटरव्यू आसा ती कशे तरेन ऑनलायन रजिस्टर करून ही जी 3-4 हजार भुरगीं हांगा रावल्या तांचे ऑनलायन जर रजिस्ट्रेशन जाय जाल्यार दे डोंट हॅव टू वेट हियर एंड दे कॅन बी कॉल्ड इन बॅचीस फॉर इंटरव्यूज दीस इज सिंपल थिंग दॅट कॅन बी डन एंड हे जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता विशय इतलो इजू जातलो बट द बेसीक क्वेश्चन इज सी द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन गोवा तुम्ही म्हणता होता आनी सिम्प्लिफाईड जावंक शकताले व्हेरी सिंपल रे व्हेरी सिंपल ऑनलायन आसा न्ही ऑनलायन पोर्टलाचेर सांगा की रजिस्टर करा तांकां एक टायम दिया स्लॉट दिया 100 भुरगे आता 100 भुरगे मागीर 100 भुरगे 100 भुरगे ते पेडण्या 100 भुरगे प्रत्येक पीएचसीन दीस कुड बी डन एंड दे कुड बी इंटरव्यूड आता परिस्थिती पळय मरे झूड 4,000 भुरगे 4,000च्या वयर 4,000 आसा अजूनही म्हाका 12 जाली अजून म्हाका दिसना 100-200 वर घेतला कशें फिजिकली इम्पॉसिबल इंटरव्यू घेतला जाल्यार तुजें नांव कितें कशें आसा बाय बरें आसा च्या पिला जेवला का म्हणून घरा धाडपाक जाय भुरग्यांक इंटरव्यू शूड बी समथींग दॅट शूड शो दॅट देर कॅलिबर इंटरव्यू शूड शो दॅट दे आर एंटायटल्ड ऑन मेरिट्स की ते नर्सिंग जावपाक शकता म्हणून कशी इंटरव्यू शिकपा 4,000 भुरग्यांची घेवपाक शकता इट्स इम्पॉसिबल सर आमी थोड्यांक विचारलें ते सोंग येवन रावले सकाळचे सोंग म्हाका जे भुरगे मेळ्ळे ते एक 8:30 एक 7 एक खंयच्यान वडे चाय पिवंक ना आसतली फॉरगेट एवरीथिंग एल्स आज ती जेवण काय घेवंक येवना आसतलीच 100% आनी तितूंकय नासले आसतले की इतली भुरगीं हांगा येतली आनी इतले आपल्या कॉम्पिटिशन आसतलें म्हणून पूण सगळीं मरे भुरगीं 18, 22, 23 वर्सांची भुरगीं चली भुरगीं एक बरो संवसार फुडें करचो म्हणून एक त्या आशेन प्रॉबब्ली ती हांगा आयल्या
आणि ती हांगा आज विचार करता आसतली की हातल्यान आपलो फुडार कितें बरो जातलो काय म्हणून गोंयचो फुडार कसो रस्त्यार उबो आसा हो म्हाका दिसता ह्या लायनींतल्यान पळयल्यार दिसून येता. तुमी तांकां मरे रँडमली विचारपाक जाय तांची परिस्थिती घरची कितें आसती. प्रॉबेबली आमकां आमचे कडेन उलयना आसत ती, पूण ऑफ कॅमेरा ती उलयलीं भुरगीं आमचे कडेन आनी चुचुरें दिसता की गोंयकारांचेर ही परिस्थिती हाडल्या म्हणून. श्री कृष्ण बाब तुवें पळयला, तुवें सांग कितें तूं पळयला तें. सो एक खरें वायट दिसाचें न्ही, इतले लोक हे यूथ जे आमचे आसा पळय ते अशे लायनीक रावता आनी ताका एक तेंचो सारको असो वाऱ्यार कसो म्हणल्यार 100 पोस्ट अनावन्स केले ते बी कॉन्ट्रॅक्च्युअल आनी अशे ते लोक 100 पोस्टां खातीर 4,000 लोक जेन्ना येवन हांगा रावता पळय ते मिसमॅनेजमेंट ऑफ द सगळें म्हणटा ते जसो सीएम म्हणटा पळय आमचो की कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट घेवप ना नाल्यार आमी जेन्ना आमचे आमदार नाल्यार ओपोजिशन कोणूय क्वेश्चन करता की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितें त्या अनएम्प्लॉयमेंट रेटाचेर केन्ना कोण उलयत ना की तांकां अशें दिसता की ना कोण बेकार ना. पण जशें अमितान म्हणलें आमी गांवांत भोंवता, आमी लोकांच्या दारांनी भोंवता, आमी लोकां मदीं आसा. सो आमकां कळटा की ईच एंड एवरी लोक अनएम्प्लॉयमेंटाचे उलयता, कामाचे उलयता. सो हांव मागता की हे जाल्यार आतां नर्सिंगाचे पोस्ट आतां खंयचेय कॉन्ट्रॅक्च्युअल सादे सुद्दां तुमी MTS नाल्यार कसले पोस्ट काडटले पळय मातशें लक्षान घेया की इतलेच लोक येतले हेच्याकून चड हे नर्सिंग म्हटल्यार थोडेच लोक आमचे शिकलेले आसतले त्या क्वॉलिफिकेशनाचे. तेन्ना जनरल क्वॉलिफिकेशन कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट येतले पळय हेच्याकून चड लोक त्या लायनीक येवन रावतले. सो हांव मागता जशें म्हटलें पळय अमितान मातशें सिम्प्लिफायड तरी करपाक शकता हे तुमी. आतां कोणाक मेळटले कितले मेळटले लास्टाक 100 जाणांकूच मेळटले हे एका दिसान काही 4,000 इंटरव्यू घेवन सोंपचे ना. हे चडूच आनीकूय एक दीस तांकां परत येवन हांगा वेस्ट घालोवचो पडटलो थोड्या कित्याक उरलेल्या लोकांक 100 लोकांक हो पोस्ट मेळटलो. पण हांव मागता की सिम्प्लिफायड करचें जशें ऑनलायन गोवा ऑनलायन सगळे ऑनलायनच्योच गजाली आमचे सगळे CM उलयत आसता पळय सगळे मिनिस्टर उलयत आसता ऑनलायनच्यो गजाली मातशें हे सुद्दां ऑनलायन करा. ऑनलायन केल्ल्या कारणान बॅच वायज घेवं शकता, तालुका वायज तुमी इंटरव्यू शेड्यूल करूं शकता. ह्या लोकांक जे आतां कुंकळेच्यान येयला सावथाच्यान हांगा जे येवचें पडला नॉर्थाक खंयच्यान हांगा जे येवचें पडटा पळय तेंच्या तालुका वायज तरी इंटरव्यू शेड्यूल केल्लो तो बॅच दिवन हे खूब सुशेगाद आसता असले लोक. हे आमची भुरगीं जे हांगा येवन हांगा त्रास काडटात पळय आयचे एक दीस भर पावसाचे जेवण आतां तेंचे कशें जातलें म्हाका खबर ना, तेंच्यांनी ब्रेकफास्टूय केला काय म्हाका खबर ना. सो सिम्प्लिफायड करून आमी इतलेंच मागता आयज की बाबा सिम्प्लिफायड करा आनी मातसो हांव सीएमा कडेन मागता की अनएम्प्लॉयमेंटचो कितें आसा पळय तेचेर मातशें लक्ष घाल. फक्त वयल्या ज्यो गजाली आमी आयकता पळय की जॉब वयता इतले जॉब येतले तितले जॉब येतले प्रत्येक इलेक्शन येता तेन्ना आमी आयकता पळय तशें करनाका बाबा. खऱ्यांनीच अनएम्प्लॉयमेंट हो नर्सिंग पोस्ट क्वॉलिफिकेशनाचो पोस्ट सो हेका तरी कमी येयले अशें म्हणटा हांव. जनरल क्वॉलिफिकेशन जेन्ना पोस्ट येतले सादे सुद्दां पळय ताका हेज्याकून चड लायनी लागतल्यो. सो सिम्प्लिफायड करा आनी मातशें भुरग्यांक कितें जाय पळय तेचेर लक्ष दिया. तुम्ही डायरेक्टराक मेळून येयले कितें सांगले तुमकां? डायरेक्टराचे एक्सपेक्टेशन नासले इतले लोक आसा येतले म्हणून. 4,000 नर्सीज ह्यो इमॅजीन कर. अनएम्प्लॉयमेंटाची स्केल पळय तूं जेन्ना 4,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल नर्सीच्या पोस्ट 100 कॉन्ट्रॅक्च्युअल नर्सीच्या पोस्टींग 4,000 चली भुरगीं हांगा उबी आसा आज. आनी ते पळयत जाल्यार बाकीचो अनएम्प्लॉयमेंट कितलो आसतलो तो दिसून येता. सिंपल थिंग आय कॉल अपॉन द गव्हर्मेंट इमिजिएटली की हांकां आतां एक टोकन नंबर दिवन रजिस्ट्रेशन नंबर दिवन तांच्यो इंटरव्यू रिशेड्यूल करपाच्यो. एटलिस्ट ऑन मॅरिट्स प्रॉपरली तांच्यो इंटरव्यू घेतल्यो जाल्यार एटलिस्ट तांकांय दिसतलें बाबा खरेंच कितें तरी घडलां म्हणून. आज परिस्थिती अशी आसा की हाव कॅन 6 पॅनल्स ऑर 5 पॅनल्स ऑर 10 पॅनल्स इंटरव्यू 4,000 ही भुरगीं इन 1 डे कशें इम्पॉसिबल न्ही. म्हणजे एका वराक 60 मिनटां आसता. एका वराक तूं 60 जर धरले जाल्यार 60च भुरग्यांक जर एका वराक धरले जाल्यार तुका 8 वरां सुद्दां धरली जाल्यार 480च जाले. 480 इंटू जर तूं भुरगे जर तूं 848 480 इंटू 6 पॅनल धरले जाल्यार 3,000 भुरगीं जातली. ते बी एक मिनीट. म्हणजे चडान चड कितें जातलें अरे तुजें नांव कितें कसो आसा तूं खंयच्या गांवचो हातूंय 1 मिनीट सोंपता मरे. सो हातूंत इंटरव्यू जातली कशी ती ताची नॉलेज कितें आसा ताका क्वॉलिफिकेशन कितें आसा ताका मॅरीट कितें आसा हें कळटलें खंयच्यान. म्हणजे ह्या भुरग्यांचेर अन्यायूच न्ही हो काय हे 100रांतले 50 पोस्ट आनी कोणाक खंय खंय दिल्या होय आसूं शकता विशय. प्रश्न तो वेगळो. पूण भुरग्यांक जॉबा खातीर रस्त्यार उबे करप उपाशी पोटार सकाळच्या संकच्यान आनी केन्ना पर्यंत तांचें सोंपतलें तें खबर ना. दीस इज समथींग रॉंग. गव्हर्मेंटाक एक एम्पथी आनी सिंपथी आसपाक जाय आपल्या भुरग्यां कडेन की अनएम्प्लॉयमेंट तुमी काबार करपाक शकले ना, जॉब तुमी क्रिएट करपाक शकले ना, पूण एटलिस्ट तांकां लाचार करनाका. आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ह्या भुरग्यांक हांगा लाचार केल्या, रस्त्यार हाडल्या आनी लाचारी त्या भुरग्यांच्या तोंडा वयल्यान दिसून येता. चुरचुरे दिसता जेन्ना वेन यू स्पीक टू देम. ते जेन्ना ती सांगता की आमी सकाळच्यान आयला आमकां पयलीं खबर नाशिल्लें अशें आसा इतलें आसतलें आनी अशें आसतलें म्हणून. आनी आज अशें आसा की एक घरा बावडे एक आशेन आयल्या की आपल्याक हो पोस्ट मेळटलो म्हणून आनी प्रॉबेबली आपल्याक फुडें खंय ना खंय तरी ताजी सर्टिफिकेटीचो वापर जातलो म्हणून. ह्या पोस्टान तांकां इंट्रस्ट ना.
तिजी सर्टिफिकेट मेळटलें तातल्यान फ्युचर खंय जावंक शकता. म्हणून हे आमचे लोक लंडन वता मागीर, म्हणून हे आमचे लोक गोंय सोडून वता. गोंयांतले आज वोटर लिस्ट तूं पळयत जाल्यार 25% भुरगे लोक ना, खंय वता, कामां ना, जॉबां ना म्हणून खंय खंय गेल्या. आनी आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोवा, कसलो स्वयंपूर्ण गोवा? कन्वर्जना करून 4 हॉटेलां हाडली IPB अंडर, म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा. आनी तातल्यान गोंयकारांनी वेटरच जावपाचे, गोंयकारांनी कॅप्टन जावपाचे, ते ऑर्डरी घेवपाचे, इतलेंच काम गोंयकारांचे. नवी इंडस्ट्री कितें तरी तयार करा, फार्मा हें तें तांकां काम मेळटलें अशें कितें तरी क्रिएट करा. वी आर रिक्वेस्टिंग गव्हर्मेंट ऑल द टायम. कांय ना म्हणटा अल्टिमेटली म्हणटा नवे 10,000 जॉब क्रिएट केलो. खंयच्यान क्रिएट केले तुमी? 10,000 जॉब जर तुवें क्रिएट केल्ले, फाटले 2 टर्म जाले चीफ मिनिस्टराचे, तो सांगता की आपूण 10,000 जॉब क्रिएट करतो म्हणून. 10,000 जॉब जर तुवें क्रिएट केल्ले जाल्यार आज 4,000 भुरगीं रस्त्यार आसची नाशिल्लीं फक्त नर्सीच्या पोस्टा खातीर. सो आय थिंक इट इज हाय टायम दीस गव्हर्मेंट टेक्स करेक्टीव मेजर्स. 2027 कितें जावपाचें आसता ह्या भुरग्यांच्या हालताला वयल्यान तुमकांय कळटलें, आनी सरकाराची परिस्थिती कितें जावपाची आसा तेंय तुमकां कळटलें. बट दीस इज नॉट फेअर. समथींग शूड बी डन इमिजिएटली. आनी एकूच पॉयंट हांव म्हणपाक सोदतां, जेन्ना आमी पळयता ती प्रायवेट कॉलेजी येत आसता प्रत्येक डोमेनान. आतां फॉर एक्झाम्पल इंजिनियरींग जालो, नर्सींग जालो, प्रायवेट कॉलेजी नव्यो नव्यो येत आसता. ते नव्यो कॉलेजींक, प्रायवेट कॉलेजींक मातशें लायसन्सा कितें दिवच्या पयलीं मातशें असं हें करा की खऱ्योच जेन्ना पास आउट जातले भुरगे त्या कॉलेजींसून तांकां बाबा गोंयांत जॉब आसा काय ना ती फिजिबिलिटी मातशी स्टडी करची आनी मागीरूच त्या प्रायवेट कॉलेजींक लायसन्सां दिवची. नाजाल्यार बेळ हालत अशीच जातली, अनएम्प्लॉयमेंट वाडत वतलो आमचो आनी त्रास जातले लोकांक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.